नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पेडण्याच्या 3 पंचायती खातीर प्रभाग राखीवताय जाहीर। हळण पंचायतीचो 6वो आनी 7वो प्रभाग बायलां खातीर दवरला राखीव। वास्को रेल्वे स्टेशनांतल्या गाड्यांचेर एफडीएन घातली धाड। गाडेकार दिनात नेमांक पाळो, सांगता एफडीएचो अधिकारी। निमाणे कडेन वाळपय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या दुरुस्तेक जाली सुरवात। 70 लाख रुपया मोडून इमारतीची करतले दुरुस्ती। भुंयगत वीज केबल्स घातल्या उपरांत साळगांव आनी कळंगूटचो लायटीचो प्रश्न जातलो सुटावो, सांगता वीज मंत्री सुदीन धवळीकार। गोवा फॉरवर्डान संपार गेल्ले आयएफबी कामगारांक दिलो तेको। विशयाचेर बेगीन तोडगो काडपाचे दिले उतर। आनी विठ्ठलाचो जय घोष करीत नावेलीच्या वारकऱ्यांनी काढली दिंडी। कुळमायेच्या थळाकडेन रंगली दिंडी। आता पळोवया खबरो विस्तारात। वेंचणूक आयोगान पेडण्या तालुक्यांतल्या 3 पंचायतीचे प्रभाग राखीवताय जाहीर केल्या। हातून हळण, कासारवडणे, सांदेल, हसापूर या 3 पंचायतीचो आस्पाव आसा। हळण पंचायतींतलो पयलो वॉर्ड एससी खातीर, 5वो वॉर्ड मागासवर्गीयां खातीर आनी दुसरो 6वो 7वो वॉर्ड बायलां खातीर राखीव दवरला। तशेंच कासारवडणे पंचायतींतलो पयलो वॉर्ड मागासवर्गीयां खातीर आनी चवथो 5वो वॉर्ड बायलां खातीर राखीव दवरला। जाल्यार सांदेल हसापूर पंचायतींतलो 4थो वॉर्ड मागासवर्गीयां खातीर आनी दुसरो आनी 5वो वॉर्ड बायलां खातीर राखीव दवरला। एफडीए आनी मुरगांव नगरपालिकेन एकठांय येत बुधवारा वास्को रेल्वे स्टेशन वाठारांत आशिल्ल्या स्ट्रीट फूड गाड्यांची रेड मारली। खाणाचे जिन्नस तयार करतना नितळसाण दवरूंक ना, तशेंच उदक उगड्यार दवरप हे शिवाय कोयराचो विलो सारको लावप ना, तशेंच वेवसायीक सिलिंडराच्या जाग्यार घरगुती सिलिंडराचे बेकायदेशीर उपेग केल्ल्याचो ह्या धाडये दरम्यान दिसून आयलें। मुरगांव नगरपालिकेन ह्या सगळ्या स्ट्रीट फूडकारांक एक कॉमन स्ट्रीट फूड हब करून दिवचे अशें सांगलां, अशी माहिती एफडीए अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी दिल्या। जाल्यार सांगून लेगीत हे दुकानदार आयकनात अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स हांणी म्हणलां। आनी हे प्रत्येक लोकल एरियान जाता। जसो आयज आमी वास्को इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आमी हे चालू करतना म्युनिसिपालिटीनी इंट्रस्ट दाखयलो आनी दे जॉयन्ड अस। सो आमचो मेन जो हेतू आसा की हे जे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आसा न्हू तांकां एक बरी वेवस्था करून एक बरें हायजिनीक सेटअप करूंक जाय। सो हे चालू जातलें म्हणटकूच एक एफडीएचें काम न्हू, हातून एफडीएचो योगदान आसा, तसोच म्युनिसिपालिटीचो आमकां हेल्प जाय आनी ह्या वेंडरांनी कॉपरेट करूंक जाय। सो सगळे वांगडा तर काम केलें जाल्यार हेजो इम्प्रूवमेंट जातलो। एकामेकाक बोटां दाखोवन ती कामां जायना। सो आमी त्या इंटेंशनान हांगा आयिल्ले आसा की मेनली फर्स्ट इज टू एड्युकेट द वेंडर्स, तांकां सांगपाक खंय खंय तेंची चुकी जाता आनी जशें ते भायर प्रिपेर करता कायद्यान थोडी लिमिटेशन्स आसा। सो दे आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग। हेजो आमी तांकां फाटले खेपे अवेरनेस केल्लो, पूण आयज जेन्ना आमी परते आयिल्ले आसा खूब वेंडर्स वायलेट करता तेच आमकां दिश्टी पडलेले आसा। सो ताका लागून आमी आनी एक फावटी तांकां एक हे दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्लो आसा आनी ह्या फुडें तर ते आमचे कडेन कॉपरेट करना जाल्यार शेवटी आमकां तांचेर केसीस ज्यो आसा त्यो फायल करच्यो पडटल्यो। सिमिलरली आमी आमचो प्रपोजल म्युनिसिपालिटी बी दिल्लो आसा की जे जे स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज आसात ते सारके सर्टिफायड झोन करचे म्हणून स्ट्रीट फूड वेंडिंग हब, म्हणजे तांकां वेवस्थीत क्लिनींग फॅसिलिटी दिवप, डिस्पोजल फॅसिलिटी दिवप आनी एक बरो एपियरन्स दिवप। सो अशें आमचें एक सर्टिफिकेशन आसा। सो म्युनिसिपालिटीन हांगा इंट्रस्ट दाखयल्लो आसा। सो ह्या फुडें ही जी आसा इट शूड नॉट बी अ वन टायम अफेर, हे जे आसा एक प्रोसेस चालू जाल्लो आसा। सो हो प्रोसेस आमी कंटिन्यू करतले। आयज आयिल्ले आसा इन अनदर 15 days परते येवन पळयतले कितें इम्प्रूवमेंट आसा।
ज्या कोणाचो इम्प्रूव जाल्लो आसा तांकां वील गिव देम एप्रिसिएशन, जाल्लो ना तेंचेर फुडें कायद्यान कारवाई जाता. फाटीं एक 8 दीस पयलीं येयल्ले तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आनी फूड एंड ड्रग्स ते येयल्ले FDA येयल्ले तेमीन तांकां वॉर्निंग दिली लास्ट 10 days बिफोर. मागीर तेवेच पूण तेमीन आपली क्लीन दवरुना, हायजेनीक क्लीन हायजेनीक दवरुना देखून ते आतां परत येयले FDA तेमी रेड मारले. तेमी सगळे दवरले तेगेले सामोसा ओपन आनी एक चटणी बॉक्स डब्बा आहलो. ती चटणी केन्नाची खबर ना, सगळे वास बरें ना, कंडिशन बरें ना. तशेंच उदकाचें तें उदक त्या लोकांक पिवपाक ते उतून कॅनान बंद दवरलें. तेंय हायजेनीक ना कांय ना. अशी रेड मारले फूड एंड ड्रग्सान. ही रेड आज कंटिन्यू जातली वास्कोन सगळ्याक. ते बीन आतां हिंग मारले आतां मागीर मुखार वयतले. कित्याक आमी हे वास्को खातीर बऱ्या लागून हें करता, कित्याक आमकां लोकांक ते दिताय फूड सर्व करताय ते क्लीन आनी हायजेनीक आसपा तेका लागून आयज तेमी रेड मारल्या. वाळपय उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या इमारतीच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाक मंजुरी मेळ्ळ्या. दुरुस्तीच्या कामा खातीर 70 लाख रुपया दिल्यात आनी आता या इमारतीचे काम हातान घेतला. पुराय इमारतीचे सिलींग करून नवे पत्रे आनी जमनीक फरशो घालून या इमारतीची दुरुस्ती करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच हे काम आता टप्प्यान सुरू जाला. फाटली कितलीशीच वर्सां पावसान उदक गळून वण्टी वेल्यान वर्गात व्हांवताले जाल्यार कांय विद्यार्थ्यांक लायटीचो शॉक लेगीत आयिल्लो. इतल्या वायट परिस्थितीन गांवगिऱ्या वाठारांतली विद्यार्थी अशा विद्यालयान शिक्षण घेताली. कितलीशीच वर्सां ह्या उच्च माध्यमिक विद्यालयाची दुरुस्ती करची अशी मागणी पालक सरकाराक करताले. पूण आता एकदाचो ह्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान पालकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केलां. $350 कोटींचे साळगांव सबस्टेशन पुराय जाल्ल्या उपरांत बार्देजांतले जे 4 भाग आसात तातूंत प्रगती जातली आनी ताची जापसालदारकी आपूण घेतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळेकारान साळगांवाच्या सबस्टेशनाच्या उक्तावण वेळार सांगले. उपविभाग IB कळंगूट भाग 4 म्हापशा अधिकार क्षेत्राच्या खाला 33/11 kV साळगांव उपराज्यांतल्यान दिसून येवपी नेरूल आनी बेती फिडराच्या सध्याच्या ओव्हरहेड 11 kV लायनीचे भुंयगत केबलिंग प्रणालीत रुपांतर करपा खातीर बुन्यादी फातर घातलो. ह्या कार्यावळीत आमदार केदार नायक तशेंच वीज खात्याचे अधिकारी आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. तुमकां खबर आसा 200 कोटीचे सबस्टेशन जे सालिगांवांत आशिल्ले ते जालना फाटले वटे. कित्याक ते म्हाका विचारनाका, पूण ते सबस्टेशन जावचे म्हणून आज हांव सायन मारता सांगची. जी फायल म्हजे कडेन आयली आनी ताजो कॉस्ट आज 350 कोटीचो आसा. 350 कोटीचे सालिगांव सबस्टेशन कंप्लीट जाल्या नंतर सबंद बार्देशांतले जे 4 भाग आसा, 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत प्रगती जातली आनी ती जबाबदारी म्हजी आनी बाब स्टिफनाची आमी घेतले. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी प्रशांत नाईक, सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार, दुर्गादास कामत आनी उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी IFBच्या कर्मचाऱ्यांची भेट घेवन तांच्या आंदोलनाक तेंको दिलो. हो विशय आमी लावन धरतले आनी बेगोबेग ह्या विशयाचो तोडगो काडटले अशें आस्वासन IFB कर्मचाऱ्यांक प्रशांत नायकान दिलां. पळय खंयच्याय भुरग्याक जेन्ना जॉब वता तेन्ना तांचे कडेन सिंपथायज जावप आनी तांच्या कॉजा खातीर आवाज काडप हें गोवा फॉरवर्ड पक्ष आपलें काम समजता. म्हाजे बरोबर आसा आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट मोहनदास लोलयेकर, दुर्गादास कामत आनीक दिलीप प्रभुदेसाय. सो आमी एक आमची हांकां एक बळगी दिवपा खातीर, तांकां एक आवाज दिवपा खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले आसात. हे इंडस्ट्रियलिस्टाचो सदां एक असो हें उरता की यूज एंड थ्रो पॉलिसी उरता सारकी. म्हळ्यार ज्या कामगारांनी ही कंपनी सेटअप केली, ज्या कामगारांनी हे सगळे प्रोडक्शन्स एवरीथींग रायट फ्रॉम द बिगिनींग ही कंपनी उबी केली, त्या कामगारांक आज रस्त्यार उडोवन दे आर ट्रायंग टू गेट समबडी एल्स, दुसऱ्यांक हाडटात. आनी ज्यांनी 3 वर्सां काम केलां इमानी इतबारे ह्या आस्थापना खातीर तांकां भायर उडयतात.
सो आमकां दिसता की हो अन्याय. सेकंडली एज पर द कार्ड्स तांकां जी गव्हर्मेंटान इश्यू केला ते म्हणटा की दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड. सो आतां हे 130 भुरग्यांक आनी खंय फ्युचर ना आतां हाजे मुखार तांकां खंय वचपाक मेळपाना. सो इट इज कंपनीनच तांकां आपल्या हेतू भितर आस्पावन घेवपा जाय. हेजे मार्गाचेर पांय दवरून बाकीचेय बी स्टेप घेवपाक सोदतात. सो ते आतांच ही प्रवृत्ती बंद करप, ही प्रवृत्ती ठिचून काडप हें आमकां दिसता की आमचें एक काम. आनी ताका लागून आज आमी तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर आज आयिल्ले आसात. आमी वेवस्थापना कडेन उलयतले, तांचें मत कितें आहा तें ह्या बाबतींत. पूण बाय ऑल सायड एंड डन आमकां दिसता की ह्या कामगाराचेर 3 वर्सां तूं ताका कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून बरोवन घेतलो आनी 3 वर्सांनी सांगतालो वच म्हण, हें बरोबर आसना. श्री विठ्ठलाच्या जयघोषात दिवचल म्हालांतल्या सर्वणा नावेल्याच्या वारकऱ्यांची दिंडी रंगली. श्री कुळमाया सायबिणीच्या थळाकडेन मंगळारा राती ही दिंडी जाली. पळयात दिंडीची खिणचित्रां. बाणावलेचो आमदार वेंझे वेगशाच्या विनवणे उपरांत बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांच्या सयत साळ न्हंयेंत जावपी प्रदूषणाची पळोवणी केली. ह्या वेळार आपणे मुख्यमंत्र्याक मडगांव एसटीपींतल्यान गाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून साळ न्हंयची कितें गज जातल्या ते प्रत्यक्ष दाखयले अशें वेंझेन सांगलें. मुख्य सचिवा वांगडा लेगीत साळ न्हंये विशीं बसका जाल्या. सध्या तात्पुरतो जाल्यार उपरांत साळ न्हंयेचो प्रदूषण थांबोवपाक कायमचो तोडगो काडपाचो थारला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या शिवाय वेस्टर्न बायपास तशेंच कोलवा एसटीपी विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केलें. मुख्यमंत्र्यान हो विशय सुटावो करतले अशें म्हणलां. constituency कसले इवेंट आलो MSMEचो. So from there requested him to come and visit the 3 issues of Karnali constituency which I have inherited. One is the Riversal, one is the Western Bypass and the Kolwa STP line. So Kharabandar Honorable CM had come and ताका दाखयले जी ब्लॅक रिव्हर्सल आशिल्ली ते पळयली ताणें. He witnessed it by himself. आणि the main culprits of making the Riversal black is the Goa Pollution Control Board member secretary and the chairman of the sewage corporation, which he is also aware. तशें करून ती कोलवा STP line जी ड्रॉप जाता काराबांदार तेंय सांगलें ताका that we do not want this to be dropped over there, not to create another dropping location. ती परत आहा ते कॉमन ड्रॉपिंगाचेर व्हरपाक रिलोकेट करपाक. आनी the western bypass to be done on the stills. तिनी वस्तू आज एक जाग्यार पॉयंटार सावन डिस्कस केल्यो. वाटेरी येता आसतना ताजे वांगडा तेय सगळे इन डिटेल सांगले ताका विच इज ऑलरेडी अवेर. सो CM has given positive hopes. This is not the first time this discussion is happening with him. But now since all the bureaucrats, all the bodies have been activated, I think something has to happen. Kal Chief Secretary also had a meeting and I think there was a lot of discussion on the Riversal and temporary measure to be put in place and permanent solution. Western bypass stildache ha म्हणून already CM आजी परत discuss केला. He said we are trying to work out a solution. This is what he has told me. We are trying to work out a solution. Last week I had gone also for some work. त्यांनाही सांगले म्हाका की we are working on a solution, which means working on a funding arrangement. So let us see what best. I am continuously following up with regards to the Western Bypass, with regards to Kolwa STP or Riversal. So these are 3 separate topics in 3 different modes continuously being followed up. बुधवारा आनी ब्रेसारा हे 2 दीस अवर लेडी ऑफ रोजरी नावेलीच्या चर्चेन व्हडा उमेदीन फेस्त मनयतात. क्रिस्तांव भावांनी मनान श्रद्धा बाळगून परंपरे प्रमाण फेस्ताचे मास जाले.
कोरोना महामारीत खुबशा लोकांनी आपली जीण वगडायली, पूण देवाच्या दयेन कांय लोक आयज मेरेन सुरक्षीत आसात. तशेंच दर एका मनशान देवान सुखमय जिवीत दिलां, तरी कांय लोक स्वताक दुसऱ्या कडेन तुळना करून आपल्या जिवितांत काळोख पसरयतात. अशें जावन उपकारना. देवान दिल्ली ही जीण उमेदीन आनी खोशयेन जगप गरजेचें अशी देख मासा वेळार पाद्रीन मासा खायचेर आशिल्ल्या भाविकांक दिली. नौका तयार करपाक थर्मोकॉलचो उपेग चड करचो न्हय जाल्यार इको फ्रेंडली वस्तूंचो उपेग करूंक जाय अशें कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडेन विठ्ठलापूर सांखळे घेतिल्ले राज्य पावड्या वयल्या बोटींग सर्तीच्या इनामां वांटप सुवाळ्यांत सांगले. तशेंच फुडाराक इनामांची रक्कम वाडयतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. सांखळेच्या रवींद्र भवनान हो सुवाळो जालो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेन शेड कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव नारायण सावंत, संचालक सगुण वेळीप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. बोटींग सर्तीत पर्येच्या तळ खांबेश्वर बॉयजाक पयले इनाम फावो जाले. जी नौकानयन जी स्पर्धा जी आसा एक थीम आसा, तातूंत भितर थोड्योश्यो अटी आसता. कारण त्रिपुरा पौर्णिमा जे बोटिंग जे करतात तर खंय तरी न्हंय आसता, ते न्हंयेचं पावित्र्य राखपा खातीर तेजे संवर्धन जावपाक जाय, किंवा आज आधुनीक काळांत वेगळे वेगळे मटेरियलाचो आमी वापर करतात. आणि हांव न चुकता ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेक उपस्थित रावता. पण म्हणजे तुमचे सगळ्या कडेन एक नमळायचे मागणी आसता की जे पर्यावरण पूरक ज्यो काही गोष्टी वस्तू ज्यो आसा त्या वस्तूंचो तुम्ही चडांत चड उपयोग करचो. म्हाका खबर आसा की थर्मोकॉल किंवा बाकीचे सगळ्यो आर्टिफिशियल गोष्टी जर आमी जर वापरल्यो जाल्यार तेका एक सुंदर अशी दिसता किंवा तेका एक सुंदरता प्राप्त जाता. पूण आमी जर आमकां जर स्वता जर तातूंत भितर समावेश जर करून घेतले आनी ह्या पर्यावरण पूरक ज्यो अश्यो गोष्टीचो किंवा वस्तूंचो वापर करून किंवा मटेरियल वापरून करून आमी बोटीचो जर बरे तरेन आमी जर स्पर्धेचें आयोजन जर केलें जाल्यार तातूंत आनी चड भर पडटली. म्हणून मागता तुमचे कडेन सगळ्या कडेन दिसपाक बरें दिसता म्हणून थर्माकोलाचो वापर न करता ह्या पर्यावरण जे आसा किंवा निसर्गान आमकां भरभरून काही गोष्टी दिल्ल्यो आसात त्या निसर्गाचो वापर आम्ही आज करत हे तितलेच महत्वाचे. आता ही खास बातमी गोयच्या एका पारंपरीक नुस्तेमाऱ्याची, जो एका दिसान संवसारभर फामाद जाला. हाचे फाटले कारण म्हटल्यार द वन अँड ओनली मास्टर ब्लास्टर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर. कांय दीस फाटीं सचिन गोंयांत आयिल्लो आनी ताणें दक्षिण गोंयांतल्या बाणावली दर्यावेळेचेर पेले फर्नांडीस ह्या पारंपरीक नुस्तेमाऱ्या वांगडा नुस्तेमारी केली. पेले हाच्या खानावळीत सचिनान आपल्या घराब्या सयत खास गोवन पद्दतीचें नुस्त्याचें जेवण लेगीत केलें. हो सगळो व्हिडिओ सचिनान सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्ल्यान पेले फर्नांडीसाचो फोन वाजपाचो थांबूंकूच ना. आपूण संवसारांतलो सगळ्यात गिरेस्त मनीस अशें पेले म्हणटा. आय एम द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड अशें म्हणपी बाणावलेचो पेले फर्नांडीस खूब दादोशी आसा. कारण क्रिकेटीचो देव वर्ल्ड नंबर 1 मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आपल्या घराब्या सयत कांय दिसां पयलीं पेलेच्या रेस्टॉरंटान आयलो आनी ताज्या वांगडा नुस्तेकार जावन दर्यान देंवलो. तुमी नुस्तेमारी कशी करता हें आपल्याक जाणून घेवचें आसा अशी इत्सा सचिनान पेले कडेन उक्तायल्या उपरांत पेलेची खोस मळबान पावली. पेलेन मागीर आपल्या पुर्वजां कडल्यान चलत आयिल्ल्या पारंपारीक रांपण नुस्तेमारी वेवसायाची सचिनाक म्हायती दिली. सचिनान लेगीत व्हडा आस्थेन हें सगळें जाणून घेतलें. पेलेन म्हटलें, आय एम द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड.
तो म्हाका मेळ्ळो कारण म्हळ्यार तेगे बायल बिचीर सकाळ हूंय वॉक मारताली. हांवें सांगिल्लें मॅडम गुड मॉर्निंग, आय लायक टू टेक सचिन तेंडुलकर ऑन फिशींग ट्रीप ऑर वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून सांगिल्लें. ती म्हणूंक लागली सचिना उदक लायक जायना. हांवें म्हळें मॅडम आय एम अ व्हेरी गुड स्विमर म्हणून सांगिल्लें. मागीर हांवें ती सांगिल्ली स्टोरी, मॅडम वेन मी एंड सचिन सेम एज, वेन सचिन प्ले क्रिकेट I start watching cricket म्हणून सांगिल्लें. and I spend whatever I save money on Tendulkar. ती म्हणूंक लागली how? हांवें सांगिल्लें मॅडम when he was doing century and doing World Cup winning, that time I was using my money fireworks. हे हांवें ते सांगिल्लें. ती म्हणूंक लागली it's a very nice story, I will tell my husband and try to bring him to you म्हणूंक लागली. मागीर ती भितर वचोन घोवाको उलयली आसतली. मागीर तेन घोवा सांगिल्लें आनी सचिना होरें ती घेवन येयली. मागीर ती म्हणूंक लागली लेट्स गो ऑन पॅराशूट. सो हांवें सचिना पयल्या वर्सा पॅराशूट दिलें. आतां हे पाटी सचिन गोल्फ खेळटालो. हांवें सांगिल्लें सर कम फॉर माय फिशींग ट्रीप. ओके पयली नॉट टुडे, आय वील कम टुमोरो अर्ली मॉर्निंग 8:30 तो मुज बरो येयलो एंड लेट्स डू फिशींग म्हणूंक लागलो. सो हांवें मुगेली ट्रेडिशनल रांपण मारली मुगे बा कामदारां घेवन. आनी आमकां थोडे बांगडे पडे, थोडी सांगटां पोळी, थोड्यो पितोश पोळ्यो आमकां आमले रेस्टॉरंटा व्हरून दिले ते कडेन. आनी तो सारको हॅपी जालो. नुस्तेमारी उपरांत सचिनान पेलेच्या रेस्टॉरंटान आपल्या घराब्या सयत खास गोंयचे नुस्त्याचें जेवण जेवलें. गोंय रणजी संघान खेळपी सचिनाचो चलो अर्जुना खातीर पेलेच्या घरच्यांनी गोबरो नुस्तें तळिल्लें आनी नुस्त्याचे आनी प्रकार केल्ले. This is a grouper, sir. In Konkani, it's called gobro. This is one of my favorite fish because it's white meat. And this most you get only in Bet Island, which is Vasco da Gama. सचिन लेगीत सुरबूस नुस्तें खावपी. ताणें ह्या सगळ्याचो मन भरून आस्वाद घेतलो आनी उपरांत आडसरांची लेगीत मागणी केली. आनी कितें, पेले स्वता माडार चडलो आनी ताणें सडसडीत आडसरां उडयली. तेंडुलकर कितले ते खबर आनी हांव फिशरमॅन म्हणून म्हाका म्हणूंक लागलो आज जें रांपणी नुस्त्या पडटें आपण्या भाजून दी. सो हांव मुगे भयणीन फोन केला आनी मुगे बायले आनी म्हाका हांवें सांगिल्लें ताका आमगे इंडियन गोंयकारां भाशेन ताका जेवपा जाय. सो मुगे भयणीन रेंचाद मसाला केलो आनी आमगे बायलेन दुसऱ्यो डीश केल्यो आनी मुगे काजनांगे बायलेन दुसऱ्यो डीश केल्यो. ते भाशेन ताका आमी पिच्चां कोड दिली, सुंगटां कोड दिली. मागीर म्हाका गोबरो लागलोलो फिशिंगाक 4.5 किलो. तो गोबरो हांवें तेगे चेड्या फिले मान दिल्यो कित्याक गोबऱ्या मास मरे नंबर 1 व्हायट कलर आनी तें भलायकी बी सारकें बरें कित्याक तो चड तळपां आसता. तो चड ती आमगे कालवां बालवां हान बरी बरी वस्तू हान दीस काडा. सो हांवें तेगे तें चेड्या दिलें आनी तें सारकें लायक जालें. तेगे बायल म्हणूंक लागली पेले थँक्यू वेरी मच, इट्स व्हेरी गुड फूड. पेलेचो निरोप घेतना सचिनान ताका म्हणलें 2 दिसांनी तुका गिफ्ट मेळटलें आनी सचिनान पेले भेटीचो हो व्हिडिओ मिडियाचेर पोस्ट केलो. लायक तें तांकां सगळें लायक जालें आनी जेन्ना तेणें तो व्हिडिओ हेजेर गायलो फेसबुकाचेर बी गायलो आजे मुजावय कितुले फोन ऑस्ट्रेलियाचो फोन, अमेरिकाचो फोन आनी चड फोन आमगे इंग्लंडाचे कित्याक आमगे चड गोंयकार फ्रेंड बाय ते इंग्लंडा आहाय आनी तेंगे फोन व्हेरी गुड पेले येसो काम करीत राव आमगे गोंय फेमस जातलें आनी येसो कामाचें होरें गोंय फेमस जाता. हो व्हिडिओ पोस्ट केल्ल्याक सावन पेलेचो फोन जो वाजपाक लागला तो आजून मेरेन थांबूंक ना. आपूण संवसारभर फामाद जालो अशें आतां पेलेक दिसता. तो सारको खालती कायदा मनीस आनी बरो मनीस. हांव तेका जायत पाट बिचीर बी मेळ्ळा. सारको सिंपल एंड बेस्ट. देवान तेजे सदां फॅमिलीचेर बेसांव गायल्या पूर म्हूण हांव देवा कडेन सदां रोजार करता आसतो मागोता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आवाज गोयचो ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवे तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.